राज्यात इको फ्रेंडली पर्यटनाचेर भर दिवपा खातीर सरकार यत्न करता। बोंडला अभयारण्याविशीं सरकार गंभीर आसा अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। संवसारीक पर्यटन थळ चोडणाच्या डॉ. सलीम पक्षी अभयारण्यात इको फ्रेंडली प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो। पक्षी मोगी पर्यटकांक आकर्षित करपाक सुमार 6 कोटी खर्च करून सुदारणा घडोवन हाडटले। इको फ्रेंडली प्रकल्पा खाला इंटरप्रिटेशन, विजिटर सेंटर, वॉकवे आणि हेर सुविधा ह्या अभयारण्यात उपलब्ध करतले अशें मंगळारा आयोजित केल्ल्या सुवाळ्या वेळार पर्येची आमदार आणि वन विकास मंडळाची अध्यक्ष डॉ. देवया राणे हाणें सांगले। ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेन शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कितें आमी फुडाकार घेतला ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाक हे आयज क्लोज टू 1 किलोमीटर सुमार एक अंदाज 1 किलोमीटर सुमार हो वॉकवे तयार जातलो। ऑडियो विज्युअल बी आसतले थंय समजून घेवपाक की ह्या परिसरांतले ऑडियो विज्युअल कशें आसूंक जाय की ह्या परिसरांतले जे इकोसिस्टम ह्या भागांतले जे मायग्रेटरी बर्ड्स जे येता ते लोकांक दाखोवन दिवपाक आमी बी आनी नवी इनिशिएटीव घेतल्या। पयरूच म्हाजे कडेन कोण आयिल्लो आमचे राघवजी म्हाजे वांगडा बसलेले की आमी आमचे गोंय राज्यांत वायल्ड लायफ क्षेत्रांत आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी फक्त वॉटरफॉल्सच्यान आमी चालू केल्ले आसा। आमी एक फिल्म तयार केल्लें आसा, पयलीं केन्ना तें जावंक ना त्या दर्जेची फिल्म तयार आमी केल्लें आसा। आमच्या ह्या रानान आनी वायल्ड लायफ वेगवेगळ्या सेंच्युरीन कितें कितें आमकां दिसता ह्यो गोश्टीचेर वेगळे तरेचे फिल्म, वेगळे तरेचे इकोसिस्टम आमकां दिसपाक आनी ते आमी लोकां फुडें दवरून मागीर लोकांक आकर्शीत करपाक की हे गोश्टी आमच्या राज्यान आसा पण फक्त लोकांक आमी दाखोवंक शकले ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी। बोंडला जे पयलींचे बोंडला आशिल्ले आनी आतांचे बोंडला आशिल्ले आनी ताका एक वेगळे तरेचे परिवर्तन करपाक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हणजे लोक थंय बी वचूंक शकता। थंय गेल्यार आतां आई वडील जेन्ना भुरग्यांक व्हरता झून ते झू पळोवं सारकें आसूंक जाय। बेश्टे वचून दाखयले आनी आयले म्हणून जावचें ना आनी म्हणूनच तेजेर बी लक्ष आमचें चल्लां। खर्च आहा पूण ते खर्च कशे खंयच्यान हाडप हेजेर आमचें लक्ष पूर्णपणे आसा। सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी अपग्रेड करपाचे आणि आमच्यो बाकीच्यो ज्यो सँक्च्युरीज आसा गोंय राज्यान आणि बाकीचे जे फॉरेस्टाचे जे प्रोजेक्ट्स आसा आमच्या गोंय राज्यान ते हळूहळू करून अपग्रेड करपाचे जे फॉरेस्टाचे जे विजन आशिल्ले ते आतां हळूहळू करून आमकां दिसता आनी कंप्लीट जाता अशें दिसता आनी म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर हे बेगिनतले बेगीन हे कंप्लीट जावन तुमकां आतां हांगा पिक्चर्स तुमकां दिश्टी पडटा पण खऱ्या अर्थान आमी जे कितें प्लॅन केलां तुमकां जेन्ना कंप्लीट जातलो हो प्रोजेक्ट तेन्ना तुमकां दिसून येतलो आमचें विजन कितें आसा तुमच्या सँक्च्युरी खातीर तुमच्या ह्या शहरां गांवां खातीर। आनी हे आमी प्रोजेक्ट्स जेन्ना अशे हातान घेता ताजें एकच कारण की आमचें जें पर्यावरण आसा आमची जी सैम आसा ही राखपाचें आमचें कर्तव्य आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमी भागीदार म्हणटकच हें आनीकय आमकां फुडाकार घेवन हें आमकां राखपाक जाय। मये मतदारसंघान पयलीच सुरवात जाता ती म्हणजे सलीम अली बर्ड सँच्युरीची आनी हो एक भाग बरो तरेन जावचो आनी हांगासर इको टुरिजम डेवलप जावचें ह्या हेतून आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जो फुडाकार घेतलेलो आहा तो खरोखरच आमकां लाभदायी असो आसा। आमच्या गोंयान जे निसर्ग राखून दवरपाक जाय, निसर्गाची जागा राखून दवरपाक जाय अशे फुडाकार आमच्या माननीय वन मंत्र्यांनी घेतलेले आसा। त्यांच्या फुडारपणान अश्यो कितलेश्यो इको टुरिजम प्लेसीस आज डेवलप जायत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।